या भ्रष्ट डबल इंजिन जे म्हणटा प्रमोद सावंत जे म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो सीएम आयज बसून सीएम आहा तो म्हणटा डबल इंजिनचे सरकाराक परतून आनी 5 वर्सां दिया हो हे डबल इंजिन लावन गोंयांक व्हरोन घाटार विकतलो ताका दीत जाल्यार आनी 5 वर्सां. On various issues I have fought when I was minister with him, and it was not his decisions alone. He was being influenced by a super CM. I am again and again saying these words. आणि आयज हे सगळे डिसिजनां तांकां म्हारग पडलेल्या. काल आमच्या लिडरान राहुल गांधीन सांगला की वी विल स्क्रॅप ऑल द 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स. आमच्या दिगंबर बाप कामत लीडर ऑफ काँग्रेस तेणे सांगला ती कसली तरी माइल्स आहा पळय ती जी टॅक्सी बिझनेसाक त्रास जातात तांकां आमी स्क्रॅप करतले म्हणून ती रॉंग डिसिजनां घेतलेली आहा, रॉंग फायल मूव केल्ली आहा. भलत्याच डिपार्टमेंटान ताका परमिशन दिल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता गोंयचे सगळे बिझनेसमॅन बारीक सून रायट फ्रॉम मोटरसायकल पायलट सून स्टार्ट करता हांव. मोटरसायकल पायलट आसूं, रेंट बायक आसूं, रेंट कार आसूं, टॅक्सीवाले आसूं, शेकवाले आसूं, हॉटेलवाले आसूं, रिसॉर्ट्स आय एम टॉकिंग अबाउट बिग हॉटेल्स आनी ती गेस्ट हाऊसेस आसूं, भाजीवालो आसूं, बाजारान भुशारी माण आसूं, नुस्तेकार आसूं, हे सगळे आयज पिडीत आहा. आयज सगळे त्रास भोगता, वेगवेगळे त्रास. हे कित्याक लागून तेंचे कडेन आमचो सरकार पावोकूच ना. सगळ्यांक फुटयले, 5000 दिता म्हणून सांगले. कोविडाच्या सिच्युएशनान बिझनेस बंद जाले म्हणून कोणाकूच कांयच मेळोंक ना, सगळ्यांक फुटयले. कोविडान लोक मरून गेले ते बेश्टेक व्हडले थिंगा रवींद्र भवनान व्हरोन एक व्हडलो प्रोग्राम केलो. प्रोग्रामाकूच 5 लाख म्हणले की आमी कोविडाचे सगळ्या लोकांक पयशे दितले म्हणून. आयज वचून दिवंक ना, पण आमी उतर दिता. आमचो सरकार येयलो 1 म्हयन्या भितर आमी कोविडान जे लोक मेल्ले तेंचे आमी पयशे दितले तेंचे फॅमिलीक. व्हडले स्किमीचे नांव घेता हे ग्रह आधार कितकेशेच लोकांचे बंद केले हेंच्यांनी, पयशेच दिना. बेश्टे मिस्टेकी काडटा जस्ट फॉर नेम सेक. बारीक मिस्टेकी. इन्कम सर्टिफिकेट ना, फायलीतली हेच काढून पिसता जाल्यार कोण जाणा. हेंकां मुख्यमंत्र्यान सांगला आसतलें पीज म्हणून ते फायली सर्टिफिकेटी काढून. इन्कम सर्टिफिकेट ना, कितें तरी लायफ सर्टिफिकेट ना. सिम्प्लिफाय करून दितले आमी हे वस्तू. सिम्प्लिफाय कांयच ना. एक सर्टिफिकेट पुरो. वर्साचे वर्सा एकूच सर्टिफिकेट लायली काबार. ते कोण झेल म्हणून कोण येता पळोवपाक घरा लागीं ती मनीस आहा वा ना ती. अरे सर्टिफिकेट MLA दिता, सर्टिफिकेट आमचो सरपंच आनी सेक्रेटरी दिता ती आहा म्हणून. आनी हे झेल म्हणून येता तेन्ना ती आमची ग्रह आधारची बायल आपल्या स्कुलान वयता भुरग्यांक हाडूंक पावोवपाक, बाजारान वयता आनी कसल्या कामाक वयता आनी ती घराना नॉट फावंड म्हणून तेजे पयशे बंद. म्हाका दिसता आयज लोकांनी चिंतपाची गरज आहा. 2018च्यो ते लाडली लक्ष्मी स्किमीचे पयशे 2018चे मार्च पासून दिल्या. 2018चे फुल वर्साचे उरल्या, 19चे उरल्या, 20चे उरल्या, 21चे उरल्या. 4 वर्सांनी पयशे दिवंक ना. आनी हे व्हडले बिल्डिंगेचे फाउंडेशन घालता आनी बिल्डिंगेची कामां वयर पावली, वयर येता तेंकां पयशे दिवपाक कित्याक तिंगा कमिशन खाताय. कन्व्हेन्शन सेंटर म्हणून बांदता हुंय कितके कोटीचे 50 कोटी. तिंगा बरे आमचे काला अकॅडमी 55 crores रिफर्बिशमेंटूच करपाक 50 आनी 5 कोटी. म्हाका दिसता गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आयज. लाडली लक्ष्मी आमची लग्न जाली, लाडली लक्ष्मी भुरगीं जाली, भुरगीं आज 4 वर्सांची जाली, तेंचे पयशेच ना. ती आमकां सोदतात. बाबा
3 वर्साचो भुरगो जालो, ती लाडली लक्ष्मी आमची अजूनही येवंक ना. पास जाल्या म्हणून सांगता. आमी कितें उलोवपाचें तेंचे कडेन आमदारांनी? कितें सांगपाचें तेंकां? आमी हे पयलीं सांगलेले मुख्यमंत्र्याक, ते कन्व्हेन्शन हॉल इम्पॉर्टंट ना. ती व्हडली तूं बिल्डींग एक बांदता, व्हायट एलिफंट, तो इम्पॉर्टंट ना. इम्पॉर्टंट हे आहा, आमची गरीब ती चेडवां लग्न जाली, लग्नाक पयशे दिता म्हणून पर्रीकारान सांगलेले. लग्न जाले तशेंच ती बिलां फारीक करूंक पयशे दिता म्हणून सांगलेले. तुम्ही इसरले, ते इसरोन गेले हे सगळे. आणि हे अजूनही म्हणटा, पायणाला घेऊन पावता पर्रीकार, आमी हेची लिगसी फुडें व्हरतले म्हणून. अशी अशी पायणाला दाखयता. तेजो बाबड्याचो फोटो मिसयूज करता. हे फोटो पर्रीकाराचो फोटो मिसयूज करता. खंयची लिगसी? तेजे चेड्याकूच कोनशाक मारलेलो हा हेंच्यांनी. फटींग लोक हे सारखे महाफटींग. हिंकां घरा धाडपाची गरज आहा. 10चे कमी येवपाची गरज आहा. 10चे कमी, लेस देन 10. देन ओनली these people will realize that what we have done is wrong. ते आयज कितें म्हणटा जाणा, छाती फुडें काडून सांगता, आमी कितें केलां तें सारकें, आमी कन्व्हेन्शन हॉल बांदता तें सारकें. अरे कसले कन्व्हेन्शन हॉल बांदता तूं? कोणाक भायल्याक दिवपाक, दिल्लीकाराक? काडून काडून आमच्यो वस्तू हेंच्यांनी दिल्यो. 99 years लीज. आमच्या भुरग्यांक कांयच ना. हिंगासरलो शापोराचो जागो दिलो, वागातोरचो जागो दिलो, 33 years लीज. आतां आमी ताका 99 years केलो. वयच्या पयलीं सोपटे टॅक्स लायलो ताका, सोपट्यान. आनी एक एग्रीमेंट केलो तेजे कडेन. 33 जाले ते 66 जाले ते 99 जाले. चल्ला कितें? चल्ला तरी कितें? ते भुरगे आमच्या भुरग्याच्या भुरग्यांक एक्वायर केल्ले हे जागे. केन्ना? बांदोडकराच्या टायमारसून एक्विजिशन आई. चल्ला कितें? काकोडकरांनी लँड एक्विजिशना केल्ली. डॉक्टर विली ट्युरिझम मिनिस्टर आसलो तेन्ना लँड एक्विजिशना केल्ली. अरे आमच्या भुरग्यांक केल्ली ती, दिल्लीकाराक दिवपाक न्हू. हे हेंच्यांनी काम केल्लें आहा. हे फटींग लोकांक घरा धाडपाची आयज गरज आहा, काळाची गरज. हांवें एग्जाम्पल दिलें. भुरगे 4 वर्साचे जाली, लाडली लक्ष्मीचे पयशे दिवंक ना. गृह आधार अशेंच भायर उडयताय. हे आमी फुडें दिवपाची गरज आहा. त्या लोकांकूय दिवपाची गरज. आनी बाकीचे टप्प्याटप्प्यांनी विदीन 6 months दिया न्हू पयशे. लाडली लक्ष्मीचे विदीन 6 months दिया. ते कन्व्हेन्शन सेंटर आनी कितें तरी IT पार्कान आनी कितें तरी बांदूंक सोदताय. आतां फावंडेशन घातला ते दीस. कितें फटींगपणाचो वेपार चल्ला तेच कळना म्हाका. आय रियली डोंट अंडरस्टँड दिस. वाय ऑल वॉन्ट दीस बिग बिल्डिंग्स? थिंगा एक पर्वरी रोहन कोंट्याच्या हितून 90 crores प्रोजेक्ट चालू आहा. भुरग्यांक खेळपाचे. आतां कितले तेंप जालो हे? 7 वर्सां जाली. 7 years चालू आहा ते. पयशे उदकान 40 कोटी कितें घातल्या भितर. ते कॉन्ट्रॅक्टरान काम बंद उडयलां, पयशे दिवंक ना. इतले व्हडले कित्याक जाल्ले? आमकां 15 कोटींनी बरें जावपाचें. थिंगा भुरग्यांक फुटबॉल खेळोंक मेळपाचे, क्रिकेट खेळोंक मेळपाचे. थिंगा बाकीचे सगळे बास्केटबॉल तितलेच करूंक जाय आसलें. आनीक आतां कितें स्क्वॉश करता आनी कितें करता, सगळें काम बंद. आनी कितले वर्सां बंद दवरतले अशे पयशे इन्व्हेस्ट करून? आमच्या लोकांचे पयशे दिनाय, गरीब लोकांचे पयशे दिनाय. हे फटींग लोक. आनी हे कोण सांगता? सुपर सीएम सांगता. सीएम उगीत आहा थिंगा, बेश्टो सायन मारता. हे फायलीचेर सायन मार, तेजेर मारली. ही नाका मारूंक, सायडीक दवर काडून. हे चालू आहा. आयज गोंयकारा कडेन हांव अपील करता. हे सगळे मांद्र्या स्टार्ट जाता ते काणकोण पासून हिंकां सगळ्यांक घरा धाडा. बीजेपीचे जितके आहा कॅन्डिडेट, हिंकां सगळ्यांक घरा धाडा. हे सगळे कचरो, आदलो काँग्रेस पक्षान जो कचरो आहलो तो तेंच्यांनी घेतलेलो आहा. हिंकां सगळ्यांक घरा धाडपाची गरज आहा.